आमचे ट्रस्टीचे मेंबर असलेले संजय भाई साताडेकर हे असले डिस्कशन कितें जालें आय वॉज नॉट पार्ट ऑफ दॅट पण थोडीशी तेंचे कडेन उलयलें तेन्ना आयडिया आयली की कोर्टाचे थोडे इश्यूज आसा फॉर एग्जाम्पल स्टाफ पयलीं खूब आसलेलो कमी जालो कारण पोल्युशनाक लागून सगळें एज्युकेशन जाता मायन्स बंद जाल्या नंतर थोड्याशा प्रमाणात पोर्ट जो सर्वायव जाता तो जो कार्गो म्हणजे कोल हाडटा हांगासर आनी कोल हँडल केल्या कारणान एमपीटीक रेवेन्यू येता आनी तेचें म्हणणें आसलें मिनिस्टराचें की त्या प्रमाणे आतांचे ओवरऑल 1600 वर्कर्स आनी अबावट 4500 to 5000 पेन्शनर्स आहा तेंचे लायफ फुडल्या काळान धोक्यान आसूंक शकता कारण जर हांगासरले पोल्युशन बोर्डान आनी जनरल म्हणजे कोण एज्युकेट करता तेंच्यानी जर स्ट्रॉंगली घेतले पोल्युशनाक लागून जाल्यार म्हणजे पोल्युशन आसूंक जायना म्हणटा ते पोल्युशन कंट्रोल हे करूंकूच जाय पण पोल्युशनाच्या निमतान जर बंद केलें जाल्यार आनी बंद जावपाक पडलें जाल्यार त्या लोकांचो सगळ्यांचो सहजाचो घात जावपाक शकता जेका सेंट्रल गव्हर्मेंट सडनली झुब्ब करून कितें हेल्प करूंक शकत की ना ते तांकां डावट आहा ते म्हणटाले आपूण स्वता वचून येयला सांगतना तेणें एक्सप्लेन करपाक अशें सांगलें आपूण पण वायट शर्ट घालून आहा आपूण आख्खो भोंवून येयला कदाचित पावसाचे दीस आम थोडे पर्संट कमी आसत पण हांगा जे पोल्युशन कंट्रोल करपाक त्या दोनूय कंपनी फॅसिलिटीज अवेलेबल केला पण तशें आपूण दुसऱ्या खंयच्या पोर्टान पळोवंक ना तितले फॅसिलिटी तांचेर अवेलेबल केला तरी आसतना लोकांचें कितें एज्युकेशन आहा तेचेर म्हाकाय सांगलां तेणें तूं केन्ना तरी यो ह्या टिमीक घेवन डायरेक्टली कामाक आसलेले समज पेन्शनर धरून सहज जाल्यार इनडायरेक्टली ताका कनेक्टेड धंदो करपी आनीक 10,000 लोक आसूंक शकता तर तितल्या लोकांचे हेचेर आहा फक्त पोल्युशनाच्या नांवान बोळा मारलो आनी बंद केलं ह्या मताचो आपूण ना पण पोल्युशन कंट्रोल करपाक कितें करूंक जाय तेचेर विचार केला आतां त्या बच्चाराचेर पण आपण येयल्लो ते विजीट केला